म्हजो देव. सगळ्या काळ सांगता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितां तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सकते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा. तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितां तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सकते तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा जेजू, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Samiyan Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuka Samiyan Jesu, Oglab tuka Samiyan Jesu, Aradan tuka Samiyan Jesu, Jai Jai tuka Samiyan Jesu, Vandan tuka Samiyan Jesu, Hallelujah tuka Samiyan Jesu, Oglab tuka Samiyan Jesu, Aradan tuka Samiyan Jesu, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू ह्या घडये क्रूस आमचे मदेंगात आसा. मग एक घडी बोरू ह्या सकाळींच्या आदेसार आमी
जेजूच्या पांयां तळा पडोवंक हांगासर आयल्या, जेजूक भेटोवंक आमी आयल्या, जेजूच्या आशिर्वादां घेवंक आमी आयल्या. एक घडी बरो आमचे मन आनी काळीज आमी हळू करया. कडलीसान आमी आमच्या आमच्या कुटुंबांत हावन आयल्या. जायते तेंतेसावा, कश्ट समस्ये तेसावा, अशांती मागणी घेवन आमी आयल्या. हे सगळें जेजूच्या खांद्यार आमी दिवया. जर जेजून बारादी कुरीस वोवयला, इतली आमची फातकां वोवयल्या, तो आजुनी ह्या घडये आमचे सवे आसा. जे कितें तुमी म्हाका दिता तें सगळें हांव वोवयता म्हणटा जेजू. ह्या खातीर आमचें मत, आमचें काळीज आतां आमी हळू करया, हळू करया. जेजूक सांगया, जेजू लागीं उलोवया. हो वेळ आसा जेजू लागीं आमी उलोवच्या, आमची बोगणां उसारच्या, आमचे मत आनी काळीज हळू करच्या. कसल्या इराद्यान हांव हांगासर आयला. ह्या घडये कसली चिंतना म्हज्या मतीन घुंवतात. जावं पुरो पिडे विशान जायती आकांत आसा, भंय आसा, भिरांत आसा. कुटुंबा विशान, कुटुंबाच्या मनशा विशान, भाव भयणी विशांत, आवय बापूय भुरग्यां विशान जायते कंतुस्को आसा, मनस्ताप आसा, राग आसा, जिद्द, मोसोर, हगे, फारीकफोण घेवची चिंतना आसात. राजी संदान बोगसूंक फाटीं सरचें सगळें ह्या घडये जेजूक समर्पण दिवया. आमकां समी नितळ करया, हळू करया. कित्याक जेजूक आमी आयकोवच्याक, जेजूची आशिर्वादां घेवच्याक आमी नितळ आसूंक जाय, निर्मळ आसूंक जाय आमचें काळीज, आमचें मन. ह्या खातीर आमचे सर्व समस्ये, कश्ट जेजूक सांगया. जेजूचे हजारपण आमी बघया आनी 1 मिनट मौन रावचें आनी जेजू लागीं आमी उलोवया. जे केन्ना लाजरस मरण पावता, मार्था मोरी दुखेस्त जातात आनी त्या वेळार जेजू तांची भेट करच्याक वेता. पूण इल्लो वेळ जाता, 4 दिसां उपरांत वेता. आनी त्या वेळार मार्था म्हणटा, सोम्या तूं आमचे मदें आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. तूं जर तर आमचे सवे आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. मार्थाची बोगणां, मार्थाचो आकांत, मार्थाची चिंतना, मार्थाचें भें भिरांत आकांत जेजूचेर उसारन सांगलें. जेजूच्या तोंडाकत सांगलें तिणें, जेजू जर तर तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरतो नासलो. तूं कित्याक वेळ करन आयलाय? कित्याक 4 दिसां उपरांत आयलाय? तूं जर तर हांगासर तुजें हजरपण आसलें जाल्यार म्हजो भाव लाजर मरचो नासलो. असलोच आकांतांत आमी हांगासर आसा. असलीच चिंतना आमची जावन आसात. जायत्या संदर्भार कश्ट, आकांत, मरण, पिडा येता आसतना, जिणयेन कुटुंबान देदस्पोर जाता आसतना, आमी मागिल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार असलीच चिंतना, उलोवणें, थोडे पोटीन दुरसोवणें देवाचेरच. पूण जेजू देव आयतो आसा आमकां आयको. ह्या खातीर हांवें म्हळें आमी जेजूच्या हजारपणांत आसांव. जे कितें आमकां सांगोंक आसा आमी सांगया जेजू लागीं. जेजू आज तयार आसा आमकां आयकोवच्याक. पूण मोगाचें मागीर कितें घडलें? तिचे उपरांतलें उतर भोव गरजेचें. ती म्हणटा, आतां जाल्यार तूं बापा लागीं मागशी जाल्यार तुका साध्य कितेंच ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जर तूं आतां जाल्यार तुज्या बापा लागीं तूं मागशी जाल्यार तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना म्हणटा मार्था फातयेणेन भावार्थान बरवशान जेजू लागीं. पयलें वाक्य जेजूचेर शिणव सारता आनी दुसरें वाक्य जेजूचेर संपूर्ण रितीन भावार्थ बरवसो दवरता. तें जावन जाय म्हजें आनी तुजें जिवीत, म्हजें आनी तुजें चिंतप, म्हजो आनी तुजो भावार्थ. आमी अस्कत, आमी मनीस, आमी आकांतून पडता, देवाकच आमी उलयता. पूण आमचे थंय देव आसा. आमी देवाची भुरगीं. ह्या खातीर भावार्थान, विश्वासान आमी रावोंक मारता. तसल्या कठीण परिस्थितींत आमकां एक संदेश दिता. आनी कितें घडलें उपरांत तें भोव गरजेचें. आनी जेजू म्हणटा लाजराक, उठ भायर ये.
आनी लाजर मरण पावन कुसुल्लो जिवान जावन भायर आयलो. पळ्या मोगाचो न्हू, बावरताचें बळ, मागण्याचें बळ जेजूच्या हजरपणाची सकत जावन आसा. जेजूच्या उतरांनी मरण पावलो, कुसुल्लो लाजार फोंडांत थावन भायर आयलो. तर हांवें आनी तुवें मागलेलें जेजू आयकोन सोनांगी. म्हजें आनी मागणें, म्हजें आनी तुजें मागणें जेजू आयकोन सोनांगी. जर हांव बावरतान मागतां, जर हांव संपूर्ण पातयेणी जेजूचेर दवरतां, खंडीत जावन जेजू आमचें मागणें आयकता. ह्या खातीर मोगाचो न्हू, जे खंयसर जेजूचें हजारपण आसा थंयसर असाध्य म्हणलें कितेंच ना. मरली जिवांत उरता थंय जावन आसा सकत जेजूच्या हजारपणाची. आनी तो जेजू ह्या घडी आमचे मदेगांत आसा. जेजू म्हज्या काळजांत आसा गी, जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसा गी. हे सवाल आमी हर एका घडये विचारूंक जाय. जर म्हजें मागणें जेजू आयकना, म्हज्या कुटुंबांत आशांती आसा, जेजूचें हजारपणा विशांत आमी चिंतीत जाय, चिंतीत जाय. मोगाचो न्हू, जेजूचे सीस दर्यांत पयण करनासले. एक पोटी जेजू तांचे सवेंत आसुल्लो, मचव्यार न्हिदोन आसुल्लो. वारें वादळ आयलें आनी त्या दळा आकांतले शिसांनी म्हणाले, सोम्या आमी बुडतांव, सोम्या आमी बुडतांव. जेजू म्हणालो, थंड जा, चूप राव. सगळें शांत जालें, सगळें शांत जालें. देवाच्या उतराची, जेजूच्या उतराची सकत मोगाचो न्हू. जेजूचे हजारपण सगळें शांत करता. प्रशांत वातावरण, प्रशांत वातावरण. ह्या खातीर मोगाचो न्हू, जेजूचें हजारपण आनी जेजू लागीं मागचें कितलें भोव गरजेचें. आमी बुडतांव सोम्या, आमकां राक. जेजू उठलो आनी म्हणलो, थंड जा, चूप राव. ते उपरांत जेजू आनी एक पोटी पयना वेळार जेजू नातुल्लो आनी असलेंच वारें वादळ आयलें. आनी त्या दळा तांणी जेजूक हाकबोक मारली. जेजू कळ्ळें म्हजे आपोस्तोल कश्टांत आसात. आनी जेजू दर्याचेर सोलोन तांकां राखच्याक आयलो. पळया मोगाचो न्हू, तो जावन आसा जेजू. जेजू कळी जालें, ताजे आपोस्तोल दर्या मदें आसात, कश्टार आसात, वाऱ्या वादळां शिरकोन आसात. जेजू तडीर आसा. जेजू सोलोन आयलो, जेजू सोलोन आयलो आनी तांकां ताणें राखलें. मोगाचो न्हू, तो जावन आसा जेजू. ह्या घडये म्हजे आनी तुजे मदें समघर आसा. मोगाचो न्हू, थंयसर 5,000 चडीत लोक आसुल्लो. बुकेन तो आसुल्लो. 3 दीस जेजू सोवे आसुल्लो. जेजूक आयकोंक आयिल्लो. आनी जेजू कळ्ळें तांकां भूक लागल्या, तांकां भूक लागल्या. आनी थंय आसुल्ले 2 उंडे आनी थोड्यो मासल्यो. पळया जेजूचें हजारपण आनी जेजूचें मागणें, जेजूचें एक उतर. 2 मासल्यो, 5 उंडे, 2 उंडे आनी 5 मासल्यो, कितले हजार लोकांक थंयसर वाडूंक मेळ्ळें. मोगाचो न्हू, जेजूच्या हजारपणाची सकत, जेजूच्या उतराची सकत ती जावन आसा. काना शारांतलें लग्न आमी पळोवया. थंयसरी दबाज आसुल्लो, पूण जेजू हजर आसुल्ल्यान उणें पडलेलो वायन थंयसर ताणें उदंड मापान भरती करून दिलो. येजमानाची मर्याद राखली. जेजूच्या हजारपणांत बदलावण, जेजूच्या हजारपणांत अजाप घडटा म्हणलें आमकां स्पश्ट. एम्मावसाच्या वाटेर 2 शीस जेरुजलेमांतल्यान पाटी येचे. कंतिश्ट जाल्ले, सुकेस्त दुखेस्त ते जाल्ले. जिवीत ना म्हणल्या बरी तें भोगल्लें. आनी त्या दळा जेजू तांचे मदेगांत येता, उंडो मोडटा, देवाचें उतर मोडटा आनी तांचो बेविश्वास विश्वासान बदलता. संतोशान फाटी येतात आनी देवाची बरी खबर जिवानपणाची परगट करतात. जेजूच्या हजारपणान जाल्ले बदलावण मोगाचें न्हू. प्रदुवारान सांपडलेली स्त्री, प्रदुवारान सांपडलेली स्त्री फातोर घेवन जिवेशी मारूंक तयार आसुल्ले, फातोर घेवन जिवेशी मारूंक तयार आसुल्ले. आनी जेजूच्या हजरेंत त्या स्त्रियेक बक्षाणें मेळ्ळें, न्हयमरण बक्षाणें मेळ्ळें. आमचो जेजू बक्षुंचो, आमचो जेजू जीव करचो, आमचो जेजू जिवीत दिवचो. जर हांव आनी तूं ताजेर
पातयेणी दवरता. त्या खातीर मोगाचो वस्तू जेजू ह्या घडये आमचे सगळें आसा. परत आमकां आमी ताका समर्पण दिवया. ताच्या हजरपणाचो अनुभव आमी करया. सर आमची पिडा शिडा कश्ट समस्या संपूर्ण ताका आमी भेटोवन दिवया. ताका आमी भेटोवन दिवया. कित्याक तो आमच्या खातीर हांगा आसा आनी आमी ताचे लागीं मागोवंक आयल्या आनी आमचें मागणें तो खंडीत आयकता. भावार्थान मागलेलें जेजू उदंड मापान दिता. ते जेजूच्या मरणा उपरांत आपोस्तोल थंयसर कुडांत भियान आसले. भियान भायर येवंक थरथरताले सुदैव जिवेशी मारीत कोणा म्हणून. आनी ते समजलो जिवान जेजू तांच्या मदें घात येता. कुडांत बंद आसलेले भियान आसलेले जिवान जेजू तांचे मदें घात येता. घेया पवित्र आत्म्या म्हणटा, शांती तुमकां म्हणटा आनी धैर्यान तो भरता. धैर्यान तो भरता आनी त्या उपरांत ते सगळ्या संवसारार जेजूची जिवनपणाची खबर परगडतात. मोगाचो न्हू ती जावन आसा सकत जेजूच्या जिवनपणाची, ती जावन आसा सकत जेजूच्या हजरपणाची आनी ती जावन आसा सकत जे केन्ना हांव भावार्थान जेजू लागीं मागता ताची. तर त्याच देवाक आतां आमी हरसून गावया गीत देवा बापाक हरसिया. ह्या गिता मुखांतर देवाच्या हजारपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. देवाची स्तुती आमी करया. परत परत देव आमचे सोबे आसूं दी आनी आमचे मागणें आयकूं दी म्हणून जेजू लागीं मागया. देवा बापा आमी अर्सिया, वरतीं कृत्यां ताची नियाळ्या. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटोवन ताची वडवी खावया. देवा बापा आमी अर्सिया, वरतीं कृत्यां ताची नियाळ्या. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. देवा देवांचो देव आमचो, आपले रचनेक मोगान पोसो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो, कितलो दयाळ कितलो परतो. देवा देवांचो देव आमचो, आपले रचनेक मोगान पोसो. देव तो आमच्या पुर्वजांचो, कितलो दयाळ कितलो परतो. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाक आमी हरसिया. आमच्या कश्टां वेळार देव आमचे सोबे आसुल्लो. जायत्या अवघडांत ताणें आमकां निवारला. पिडे शिडेन तें गूण केला. कुटुंबान शांत समाधान ताणें आमकां प्राप्त केला. हे सर्वांक देवाक आमी हरसिया स्तुती करया, हो ग्लाप दिवया. जेजू सोम्याक आमी हरसिया, कालते पडीन मान करया. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटोवन ताची स्तोत्री गावया. जेजू सोम्याक आमी हरसिया, कालते पडीन मान करया. मस्तक बागावन वंदन करया, ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. संवसाराचो चडवंदार तो, पातकां पावसो रक्तान बुडलो. आमचे खातीर गोंचार मेलो, तिसऱ्या दिसा जीवन जालो. संवसाराचो चडवंदार तो, पातकां पावसो रक्तान बुडलो. आमचे खातीर गोंचार मेलो, तिसऱ्या दिसा
सकळ आपोया आमी माग हालेलुया 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 अर्गा हुगळा तुझी तुका आमी दिता भेटयता मगळा देवा आमकां तुवें ह्या संवसारांत रचल्या तुज्या पुता जेजू मुखांतर आमची सोडवण केल्ल्या आमची पातकां तूं बक्षीस हाय देखून हर एकलो आमकां साडी जाल्यार तूं साडी नाय म्हणल्यार बरू अशेच्या उतरा खातीर आमचे मागणे तूं आयकताय देखून तुका स्तुती होगळाप आमकां हर एकल्याक तूं राखताय सांबाळताय विशेष जावन तुजें बक्षाणें भलायकी संतोष समाधान दिताय देखून स्तुती अर्गां होगळाप तुका सुमया देवा पवित्र आमी अर्जिया देण्यापासून निव्या मस्तकाक वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची वळवी गावया पवित्र आमी अर्जिया देण्यापासून निव्या मस्तकाक वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची वळवी गावया कष्टांतल्या उजवळ दिवचो सर्वांसर्गी वाटा कोसो कुर्पेसरी तांबाकोसो दिसपटे प्रेरणा बोंचो कष्टांतल्या उजवळ दिवचो सर्वांसर्गी वाटा कोसो कुर्पेसरी तांबाकोसो दिसपटे प्रेरणा बोंचो Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, hallelujah. मगचनो मागण्याची सकत बळ आमी निर्गमन पुस्तकांत 32 अध्यायांत आमी वाचता देवाचो लोक इस्रायल परजे देवा विरोध वेता विशेष जावन देवाचें उतर मोडटा आनी तितलें मात्र न्ही थंयसर बोंब्या पुजा अन्य देवाची पुजा करच्या मुखांतर देवाकच निजा देवाक ती तिरस्कार करतात आनी ह्या वेळार तेन्ना सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें आतांच सकलां देव कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकान पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला हांवें तांकां दाखयलेली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या पेटयल्ल्या भांगाराचे वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या तांणी म्हळां हो तुजो देव ए इस्रायला तुका इजिप्तांतलो भायर काडलोलो तो सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें ही परजा कितल्या धरून काळजाची म्हणून हांवें पळयलां देव सुरसुरता ते इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या बंदड्यांतले सुटयलेले ह्याच एकाच देवान सर्वेस्परान पूण ह्या घडये सर्वेस्परान तांकां इतलें बरें केल्ल्यांक तांणी सर्वेस्पराकच विसरल्या ती देवातान पयस गेल्यान अन्य देवाची पुजा ती करनासात ह्या खातीर सर्वेस्पराचो क्रोध तांचेर आयलो पूण मगाच्यान ह्या वेळार
म्हैजेन सर्वेस्पर आपल्या देवा लागीं प्रार्थना करून म्हळें, सर्वेस्परा तुजे व्हड शक्तींत आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडलेले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय. मग हांगासर म्हैजे ह्या सर्व आपल्या लोकां मुखांतर लोकां खातीर बापा लागीं विनाती करता. बापा सर्वेस्परा कित्याक तूं ह्या लोकांचेर क्रोध करताय, शिक्षा लायताय. तुजो लोक तो, तुजी परजाती, तुवें मोग केल्लो, तुवें इजिप्तकारांच्या बंदड्यांतलो सुटयलोलो तो लोक. मगाच्यान हाका जाप देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जगतना म्हैजे इस्रायल लोकां खातीर बापा लागीं विनाती करता. बापा तांचेर तुका क्रोध कित्याक, तुजो लोक, तुज्या मोगाचो लोक. आनी सर्वेस्पर देव मन बदलिता आनी तांचेर धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त तो धाडिना. पळय मोगाचो न्हू, जगतना आमी मागता न्हय केवळ आमचे खातीर, जगतना आमी हेरां खातीर विनाती करता, देव मागणें आयकता. हें एक निदर्शन, वर्तें निदर्शन. म्हैजे लोकां खातीर बापा लागीं विनाती करता आनी देव तें मागणें आयकता. ह्या खातीर ह्या घडी आमी हांगासर आयल्या, मागया आमी. ह्या घडी आमी मागया न्हय आमचे खातीर, बगार हेरां खातीर आमी मागया. ह्या जेजू लागीं, जेजू थंय आमी तांकां हाडया आमच्या मागण्यांक. जावं पुरो आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, जावं पुरो आमच्या शेत सांबाऱ्यांक, जो कोणा लागीं मागोवंक हांवें विचारला, मागता म्हूण बसयलेला, त्या हर एकल्याक मागण्याची गरज आसा, हर एकल्याक हांगासर आमी ह्या घडये जेजू थंय समर्पण दिवया. कित्याक तसल्यांचे मागणें जेजू आयकता, हें आमी उडास दवरचें. आनी मोगाच्यान दुसऱ्यान देव आमकां राखता. कित्याक आमी मोलादीक, आमी मस्त मोलादीक. कशें देव आमच्या मागण्यांत देवाचें मन बदलयता, आमचेर धाडूंक आसची क्यास्त तो कॅन्सल करता, त्याच प्रमाणे आमकांय देव राखता, सांबाळता. जाकोब तुका रचलोलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. इसाया प्रवादेच्या 43 अध्यायान पयल्या वळींतान आमी वाचता, इस्रायला तुका आकरलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता, भिय नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या हातांत आपयलां. तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो, न्हंयंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय, उज्याचो जिबो तुजे तुका भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सोडवणदार. पळय मोगाचेनो, जर देव म्हज्या पक्षेक आसा, जर देव म्हजे सांगात आसा, हांव देवा सोबे आसा, देव म्हाका राखता. उज्यांतल्यान आमी वेता जाल्यार देव आमकां राखता म्हणटा, न्हंयंतल्यान उदकांतल्यान वेल्यार देव आमकां राखता म्हणटा. कित्याक ताणें आमकां आमच्या नांवान आपयलां. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांवें तुजे बदला मनशांक दिता आनी तुज्या जिवा बदलाक राष्ट्रांक दिता. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा, तुजे संततीक हांव उदेंती तावन फाटीं हाडटलो, हस्तेमतें तावन हांव तुमकां एकठांय करतलो. परत देव म्हणटा, भिये नाका, भिये नाका, हांव तुका राखतलो, हांव तुका सांबाळटलो. देवाची उतरां मोगाचें न्हू, भोव मोलादीक उतरां. आनी उपरांत आमी परतून वाचता, अब्राम ताच्या जिवितांत, नोवेच्या जिवितांत घडलेलें. नोवे आनी ताच्या कुटुंबाक जेजू देव थंयसर तांकां उगडास काडटा. आमकां कळीत आसा देवाचो क्रोध इतलो चडलो की हर एकल्याक नाश केले.
पूण विश्वासी रावल्ल्या नोये ताज्या कुटुंबाक आनी ताज्या संबंधांक मनशातींक राखता. तेन्ना देवान नोयेसो आनी ताजे सोवेन तारुवांत आसलेल्या सर्व मनशातींचो आनी सर्व जानवरांचो उगडास आयलो. सर्वेस्पराक उगडास आयलो. देवान पृथ्वेचेर एक वारें वाळशें केलें आनी उदक देंवोवंक सुरू जालें. पळय मोगाचो देव कश्टांत आसलेल्या नोय आनी ताज्या कुटुंबाचो उगडास काडटा आनी ह्या मुखांतर तांकां तो राखता, सांबाळटा. त्या उपरांत मोगाचो आमी थंयसर वाचता अब्राहमा विशांत. पूण त्या फलक्याच्या शहराचो नाश करतना देवान अब्राहमाचो उडास दवरलो आनी तशेंच लोताचोय देवान उडास काडलो आनी ताका आकांतांतल्यान निवारलें. मोगाचो हो जावन आसा आमचो देव, आमचो उगडास काडचो. केन्ना आमी कश्टांत आसाव, समस्यांत आसाव, विघ्नांत आसाव, देव आमचो उगडास काडटा, आमकां राखता, सांबाळटा म्हणटा पवित्र पुस्तक. तर मोगाचो ह्या घडये विशेश जावन आमकां आमी समर्पण दिवया. जेजूच्या मोगाक आमी समर्पण दिवया. जेजूच्या देवाच्या काकुळतीक आमकां आमी भेटोवन दिवया आनी ह्या मुखांतर विशिश्ट कृपा आशिर्वादां जेजूची देवाची आमी जोड घेवया. गिता मुखांतर जेजूक आमकां आमी भेटोवन दिवया. आमची मागणी आमी भेटोवया, आमचे कुटुंब आमी भेटोवया आनी विशेश जावन देवाची आदार आनी जेजूचो कृपा ह्या घडये आमी मागून घेवया. जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव. जेजूचे हजारपण संपूर्ण रितीन आमचे थंय आसच्याक आनी आमकांच जेजूक समर्पण भेटोवन दिवच्याक ह्या गिता मुखांतर आमी आमकां परत जेजूक भेटोवन दिवया. जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजां. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजां. जेजू 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 कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजां. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजां. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. ये म्हज्या काळजांत मोगळा जेजू, म्हज्या कश्टांक तूं पाव, म्हज्या आकांतांक तूं पाव आनी म्हज्या संगता तूं राव जेजू. सिसां सांगाता दर्यांत आसतना, चिंतूंक नासलें वादळ उठले. सिसां सांगाता दर्यांत आसतना, चिंतूंक नासलें वादळ उठले. उण्या बावाट्यांक तुवें वाचयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. उण्या बावाट्यांक तुवें वाचयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजां. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजें तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजां. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय
म्हज्या संगत राव जेजू कश्टा वेळार पिडेशिडे वेळार ना समाधान वेळार जगतना म्हजो मोग करतलो कोणूच नातल्या वेळार म्हाका हरी एकल्यान साडून घाल्ल्या वेळार म्हज्या जिणयेच्या देदेस्पोर जाल्ल्या वेळार म्हज्या कश्टाक आमता पिडेशिडे वेळार मोगळा जेजू तूं म्हजे संगत राव म्हाका धैर्यान भर म्हजे समस्ये तूं परिहार दी म्हज्या पिडेक तूं भलायकी दी आनी अशे संतोषाचे समाधानाचे म्हजें जिवीत तूं म्हाका दी. सैत दिवसारा तुका सारतना जेजू तुवें जिखून सैत दिवसारा तुका सारतना जेजू तुवें जिखून म्हजेर पातकाची मोडा मारतना जेजू म्हाका तुजेर बरोबसो म्हजेर पातकाची मोडा मारतना जेजू म्हाका तुजेर बरोबसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजे काळजांत जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सगळे म्हजें तुजेर दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्ते तुका म्हजे काळजांत जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव सगळे म्हजें तुजें दरबार सगळे म्हजें तुजें दरबार सगळे म्हजें तुजें दरबार. सर आमी दिंबेर पडया भोव पवित्र घडी विशेश जावन आमची सर्व मागणी काळजाचे उतरेक आमी भेटोवन दिवया. हांगासर आमी आयल्या आमचे खातीर हर एकल्या खातीर मागच्याक मोगाचें जायते फावटी आमी मागलेलें देव आमकां दिना. इसाया प्रवादेच्या 59 अध्यायांत वळ दुसरें तावन आमकां म्हणटा मगर तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला. तुमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयलां आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. मूळ कारण कित्याक देव म्हजें मागणें आयकना. पवित्र पुस्तक जबाब दिता मस्त जायत्या संदर्भार मोगाचो न्हू आमच्या अपराधा वरवीं म्हज्या आनी देवा मदें हांवें वेगळा सार हाडला वेगळा सार हाडला. आमच्या पातकांनी आमचें तोंड देवाचें तोंड ताणें आमचें तान लिपयलां. कित्याक तुमचे हात रक्ताच्या खतांनी बुडल्यात. तुमची बोटां खोटेपणान अशुद्ध जाल्यान तुमचे वोंट पोटी मारतात. तुमची जीब वायट शब्द गुणगुणता. ह्या घडये म्हाकाच हांवें विचारया आज म्हजें जिवीत कसलें जावन आसा. मेळ्या वंटाचें गी म्हजे आनी जेजू मदलो संबंद कसो आसा. जर म्हजे आनी जेजू मदलो संबंद बरो जाय जाल्यार म्हजे आनी पेल्या मदलो संबंद बरो जाय. जे कितें म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें गेलें तें म्हाकाच केलें. वस तुजी खाणीक सोड पयले राजी जा उपरांत येवन तुजी मागणी बलिदानां भेटय म्हणटा जेजू. ह्या खातीर म्हाका चलो आमी आमकांच नितळ करूंक जाय. हर एका घडये जेजूची बापाची खाकूळ तूं मागूंक जाय. ते उपरांत आमी मागणें भेटोवंक जाय. येदोळूस आमी आमकां आमी नितळ केलां पातकांचे बक्षाणें जेजूतान मागोवन घेतलां. ह्या नितळ काळजांत आमी आमची मागणी भेटोवया. उगडास कडेन आमची सर्व मागणी आमच्या बऱ्या भलायके खातीर जायती पिडा शिडा आसात दुखी आसात आमच्या काळजांनी आमच्या कुडींत हातपायाची दुखी सुजू
पांय मुयोंचे हात मुयोंचे उलोवप हे सगळे ह्या घडये जेजूक समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबातल्या हर एका सांद्यांक ह्या घडये ह्या अल्तारीर आमी हाडया. आमच्या उतरां आनी मागण्या मुखांतर आमी तांकां हांगासर भेटोवन दिवया. कित्याक जेजू साध्य म्हणलें की तेंसना जेजू हर एका घडये हर एका वेळा हर एका जाग्यार तो हजर आसा. हर एका वेळा आमचे तो मागणें आयकता. ह्या खातीर कुटुंबांतल्या हर एकलो आमी उगडास काडया. प्रायेस्त पिडेस्तां बरी भलायकी आमी मागया. आवय बापूय आनी भुरग्यां मदलो संबंद बरो जावच्या खातीर मागया. जायत्या कुटुंबांनी भुरगीं आवय बापूयक पळयनात. आवय बापूय भुरग्यां लागीं रागार आसात. कुटुंबाची व्याज आसा. जाग्याचे आस्तीचे जायते समस्या आसात. घोवा बायले मदें समाधान ना. उलोवणें ना. चिल्लर कारणा खातीर एकामेकाच्या वेगळ्या सराक ती राखून आसात. ह्या घडये तांकां आमी हांगासर आल्तारीर उबारुया. जो कोण टीव्हीचेर मोबायलाचेर पळयता हर एकल्या खातीर आमी मागया. ह्या तुमी खंयसर आसा थंयसर रावन तुमी मागणी भेटोवया. ह्या मुखांतर ह्या भोव पवित्र आल्तारीर आसच्या जेजू तावन सुटका चडवून ताच्या मोलीक रक्त नितळ जावन आमकां सामी भलायकी जोड घालच्या खातीर आमी मागया. देवाचो क्रोध आमचे तावन वसाचे आमी मागया. खाकूळ तूं देवाची उथंड मापान आमचेर वळावची करया. आनी ह्या मुखांतर आमच्या अशुद्धपणांतले आमच्या सरपातकांतले आमकां तूं नितळ करून दी. आमचो स्वार्थ राग मोसर हगे जिद्द हे सगळे जेजू उमटून भस्म करून उडोवन दी म्हणून ह्या घडये आल्तारीर तावन हजर आसच्या जेजू मुखांतर आमी मागया. मोगाच्यान आमी नेणाव कितले दीस आमी ह्या संवसारांत जियेताव. कितल्यो घडयो कितलीं वर्सां आमी नेणाव. पूण आसुल्ले तितले दीस देवाच्या पेल्याच्या मोगान करसुवया. देवाचो मोग उथंड मापान फेल्या थंय वांटून घेवया. जे कितें देवान आशिर्वादां दिल्यात आमच्या थंय हेरान थंय वांटून घेवया. मनभेद मनस्ताप पयस करया. वेगळ्या सराची चिंता पयस करया. राजी संदानान एकामेकाच्या माया मोगान भगसण्याच्या स्पिरितान आमी जियोंक प्रयत्न करया. खंयसर मोग आसा थंयसर देव आसा. खंयसर देव आसा जेजू आसा थंयसर अजप आसा. थंयसर शांत आसा समाधान आसा भगसणें आसा दिसपडतो ग्रास आसा. ह्या खातीर ह्या जेजू लागीं आमी मागया. आमच्या सगळ्या काळुजांतलें खोटेपण खाण उडोवच्याक. मग जेन्ना जायते फावटी आमी हांगासर मागणें करता हात उबारता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. पूण भायर वचून तेंच जिवीत आमी आवंडयता. तेच फोटी तेच गाडी तेंच कुरडेपण आनी तेंच पोसडेपण आनी तेच राग मोसर जिद्द आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत समाजान वंगताव आमी. मग जेजून आमकां आपूड जे जाल्यार आमचें जिवीत निरंतरतेन बदलावण जाय. मैजेच्या मागण्यान देव ताजें मन बदलिता. आज आमी आमचें मन बदलूंक जाय. हर एका घडी आमी मोगाची मनशां जावया. मोगाचो मोग केल्ल्यांत आमी कितेंच होगडायना. म्हाका देवाची आशिर्वाद आमी जण घेता. देवाची थंड खाकूळ आमी जण घेता. बक्षिल्ल्यान तुमची पातकां बक्षतली म्हणटा जेजू आमच्या बापा मागण्यान. तर तसो जेजू ह्या घडये हर एकल्याक गुण केल्लो हर एकल्याक बरें केल्लो. आमचेर आशिर्वाद दिता आसतना उथंड मापान खालत्या काळजान बावरतान आमी मागया. जगेतना हो सक्रामेंत आमी हांगासर उबारता. आशिर्वाद तुमचेर पडच्याक पातक रडचें आनी आमच्या खातीर कुटुंबा खातीर हर एकल्या खातीर मागोवंक आमी उडास दवरूनचो. जायतीं त्या सवा हांगासर आयल्यान जायतीं अक्रिस्तांव भाव भयणी हांगासर मागोवंक येतात. हर एकल्याची मागणी जेजू आयकून दी म्हणून आमच्या पापा जोंपाल दुसऱ्या मुखान जेजू लागीं आमी विनंती करया. आनी हे देवडा सक्रामेंता गितां गावूं मुखांतर जेजूचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां स्वामी आयतें करया. देवडा सक्रामेंता सश्चांग नमन करुया. पुर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो प्रिती आदार्या. सलबोन वेच्या हस्कत पिशव्या बाबा
जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती जाव पदवी महिमा सजना सजना एका तळ्यात असिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमिता वाढता आयचें जेवण आमकां दान जावन दिलां. राजेश जुलियाना मस्करेनस जोम पॉल दुसरो वाडो जुलियाना हाच्या जल्मा दिसा संदर्भी तांच्या सर्व गरजा इराद्यां खातीर आमी मागतल्या. तशेंच आज आमकां मुर्दोम दिवन आदार दिला. जॉन आशा डिसोजा फ्रांसीस पयलो वडो तांच्या जल्मा दिसा संदर्भी Salvador Marcelin Rodriguez Manipal, Stella D'Souza Savirapura, Wilson Shirley D'Souza Nakre, Baby Riva आणि Eva D'Souza Nakre, Juliana Mascarenes जल्मा दिसा संदर्भाई संजुओ पाऊल दुसरो वाडो, लॉरेन्स डिसोजा बँगळूर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर, अक्विल्ला आणि जूड फेर्नांडीस तांच्या लग्नाचें कार्य बऱ्यान जावन छाक बॉम्बे. तशेंच आमी मिसा वेळार मागोवंक उडा आसतो बऱ्या फाल्यां आमच्या सिस्टर फिलोमिनाचो बर्थडे तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी सर्व देवाची आशिर्वादां तांच्या जिविताचेर आमी ह्या मिसा वेळार मागया. तशेंच आजार आसल्या समेत तांच्या गरजा इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. शांती आणि समाधान तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. शांती दूत सांजुवांव पॉल दुसरो आमच्या भारताक येवन शांती हाडून आयिल्लो. ती शांती सगळ्या भारतांत प्रसार जाय म्हणून ताची आनी आमची आशा. आनी आयचें वाचपां सोम्या जेजू क्रिस्तान सर्गेंत हांव संवसाराक हाडलेल्या शांती विशयांत उलयतात. तें सण तो गेला आमी शांतीन जियोवच्या खातीर. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन आमी शांते विशयांत जाणा जावचें, समाधाना विशयान जाणा जावचें आनी आमकांच समाधानाचीं हातेरां आमी कणकण घेवचीं. फाटल्या जिवितांत द्वेश आमी आसा केल्ल्या खातीर, राग मत्सरान जियेल्ल्या खातीर, झगडें केल्ल्या खातीर, दुस्मानकाय बांदून हाडलेल्या खातीर
आता आमी पश्चात्ताप पावया आनी नितळ अंतस्करणान हें मिसाचें बलिदान देवा बाप्पाक आतां भेटोवन देवया. सांगाता आमी म्हणया हांव पातके सरपत्वेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो उजोवण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडां वसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच आमकां बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करा तुम प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं भवार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळे. तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवान जुवांव पावल दुसऱ्याक पवे सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो भवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. दमदूताची कृत्या पुस्तकांतले वचप. तशें आसता अंत्योक आनी इकोनियातावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीन ओडलो. लोकान पावलाक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शारा भायर व्हरून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा आनी बर्नबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बर्नबासाक देर्बेच्या शहरान सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीज केल्ल्या उपरांत लिस्त्र्यांक इकोनिया आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते फाटीं आयले. वाटेर आसता बावार्थान तीर रावूंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरचे अशें म्हूण तांणी ताका बूत सांगली. हर एक सभेन तांणी मलगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करूंक तांणी सोम्याक आदीन केले. उपरांत पिसिदिया उपरांत्यांतल्यान उतरोवन ते पंपिलियाक आयले. पेरंगेंत देवाचें उतर परगट करून जातच ते आतालियाक गेले. शेकी थंयतावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक फाटीं आयले. येदोळपर्यान सांपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून ताका समर्पीत केल्लें हांगा पावताच सभेच्या सर्व संद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें ताणें बावार्थाचें दार उगडलें हें ताका विचारूंक सांगलें. थंय शिसा सांगाता तें जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वरा तुझ्या राजवडकेची प्रतिष्ठा महिमा
पासारतेले तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझ्या रासवटीची प्रतिष्ठा महिमा पासारतेले तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझे रासवडकेची प्रतिष्ठा महिमा पासारतेले सर्वेश्वरा तुवे रचलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातेले तुझे भक्त तुका दिन वाचतेले तुझे रासवडकईची महिमा वाकणतेले आणि तुझी मोड कृत्या ते नावाडतेले तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझे रासवडकेची प्रतिष्ठा महिमा पासारतेले अशे समेस्त मनशांक तुझी वर्ती करतो वा आणि तुझ्या रासवडकईची प्रतिष्ठा महिमा कळी जातेली तुझी राजकी दीस नै आळवोंचे तुझी रासवडकी संततेची संतते पाळतेली तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझ्या रासवडकेची प्रतिष्ठा महिमा पासारतेले तुझे भक्त सर्वेश्वरा तुझे रासवडकेची प्रतिष्ठा महिमा पासारतेले Hallelujah, 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 hallelujah. क्रिस्तान कष्ट मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुन्हा जिवन जावन आणि आपले आपले महिमेन भितर सरो हे सगळे क्रिस्तांव घडोवन घेवंक आसले सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सभे आसो सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो समाधान तुमचे थंय दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां दिता संसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी खंत काडची सोडा तुमी भियेवचेंय नाका हांव वेता आनी तुमचे सरसी पाटी येता म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरसी वेता म्हूण आयकून तुमी संतोश पावतेल्यात कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमानशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीकय चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना पूण हांव बापाचो मोग करतां ताणें फरमायिल्ल्या प्रमाणेंच करता म्हण संवसाराक कळीत जाय न्हय देवाचें उतर वाखणी तुका क्रिस्ता जीवन जेजू क्रिस्त थंय
म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो, दाना पैकी श्रेष्ठ दान खंयचें? समाधान. सगळ्यांक वता. आनी आमच्या लागीं आसचें व्हडलें दान खंयचें? आमच्या लागीं आसचें, आमच्या लागीं आसचें दान दुसरें. दाना पैकी व्हडलें दान. आन्सर करेक्ट. सगळ्यांक वता. कोण्णी फेल ना. 100% पास. आमच्या लागीं नातिल्लें दान म्हळ्यार तेंचं समाधान. त्या देखून जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो, समाधान हाडून आयलो आनी ताणें समाधान सोडून गेलो म्हूण आयचें वाचप आमकां सांगता. समाधान तो सोडून गेलो. कोण एकलो मरतना व्हडलें बांदप सोडून वेता आनी एकलो ताची डिग्री सोडून वेता, व्हडली डिग्री. आनी एकलो ताचें इन्वेन्शन, ताणें केल्लें नवें काम सोडून वेता. आनी एकलो आस्त सोडून वेता. मागीर एकली भांगर सोडून वेता, साडयो सोडून वेता, कापडां सोडून येता, मोलादीक वस्तू सोडून वेता. कोणी व्हरून वचनात, सोडूनच वेतात. पूण जेजून काळें सोडचें. कांय वस्तूर सोडया म्हळ्यार ताच्या लागीं एक दोगलो आसलो, सद्दां घालतालो. कांय तो उंबळतना कांय भोवशे राती उंबळतालो म्हूण चिंता हांव. एक दोगलो आसल्यार राती उंबळीचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार दिसाचें उंबळूंक जायना. कांय व्हडले महाल सोडया म्हळ्यार कोल्यांक बिळां आसात, सुकण्यांक गोंटेर आसात, मनशापताक माथ्यान तें कुकलेकून सुवात ना. मागीर कालें बांदप सोडचें ताणें. कांय साधना. खंयचेंय सोडूंक साधना ताच्यान. देवाचो पूत सर्गेचें राज सोडून ह्या संवसारी समाधान हाडून आयिल्लो. आतां निमाणें वेता आसतना तें आसलें हाडून हाडिल्लें समाधान फाटीं व्हरचें नाका, हांगाच सोडया म्हणून सोडून गेलो. तो जल्मतना महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी म्हणलें गायन देवदूतांनी त्या मोद्यानाच्या काळख्या राती केल्लें आतां आमकां उडास आसा. आनी हरी एका ताच्या जल्माच्या संदर्भी डिसेंबरांत 25 तारखेर आमी तें गायन गायता. आनी हरी एका आयताराय गायता. महिमा देवाक उंचर्गी, शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. शांती आनी समाधान. आज आमचे लागीं पयशे आसात, वस्तू आसात, कापडां आसात, जागो आसा, भांगर आसा, आस्तबदीक आसा. ना म्हळ्यार सुमया जेजून हाडलेलें समाधान आमच्या घरा आनीक पावोवना. तें आनीक भायरच उरलां. आमचे तावन पयसच रावला. कित्याक म्हळ्यार आमचे लागीं वस्तू आसात पूण झगडें आसा. वस्तू नासलेल्यो जाल्यार झगडें आसतना. क्रिस्तांव कुटुंबांत हायेस्ट केजी आसच्यो जाग्याचेर. हायेस्ट. हिंदवांच्या घरी तितले नात खंय. कित्याक म्हळ्यार तांच्या लागीं जागो ना. आमच्या लागीं जागो आसा. वांटे करतना लढाय. इल्लो चड गेलो जाल्यार लढाय. बरो ताका गेलो आनी म्हाका बरो नातल्लो गुडो मेळ्ळो, ताका तोट मेळ्ळा, लढाय. हर एका संगतीक लढाय. समाधान खंय जावन हाडचें? समाधानाचो जागो खंय म्हणी आगी? कोण सांगशात? म्हाका एक जागो गोत्ता आसा. अरे पळय गोत्ता, सिमिस्त्रींत आसा. थंय बाप्पू मावशी आनी एकल्या कडच्यान आनी संवसारांत आसतना लढाय केल्ली. 25 रुपयांची वस्तू मागीर व्हरोंक आपल्या कंपाउंडांत सोडनातली. पंचवीसां वयर केजी घाल्ल्यो.
हात उखल दिन आतल्ली मरतना पुरा सोडून गेल्ली थंयसर आसा. दीस आनी रात इल्लेशा जाग्या खातीर एका दोऱ्या खातीर चलच्या वाट्या खातीर लढाई केल्ली थंयसर आसात. पूण थंय ती उलयनात, लढाई करनात. निशब्द मौन, सिमिस्त्रीचें मौन म्हणटात. थंय एक कडेन आसा समाधानाचो जागो. सिमिस्त्री भायर खंय गेल्यार समाधान ना आनी गलाटे. त्या देखून सा फ्रांसीस आसीस अपुर्बायन बरयता, कर म्हाका तुज्या समाधानाचे हातेर. खंय द्वेश आसा थंय माया मोग हांवें हाडच्या खातीर. खंय पातक आसा थंय बोगसडे हाडच्या खातीर. खंय खोटेपण आसा थंय बरेपण हाडच्या खातीर. कर म्हाका तुज्या समाधानाचे हातेर. पयलें वाक्यच ताचें तें, आनी ताच्या उपरांत तो मस्त कुडसीत. मोगाचे न्हू, कित्याक तूं इतलो बागलाय म्हण एकल्याक विचारलें. आदले फावटी येताना असो आसलोय पैलवाना भशेन, हे फावटी कित्याक बागलाय. कालें पाद्रेपा समाधानच ना न्ही म्हणलो. समाधान ना. बायलेन मोस केलो, आलें पुरा काणयेन गेल्या. समाधान ना. शेजारच्यान केस घाली, समाधान ना. समार करण्या खातीर आमी आमचें समाधान होगडावन काण गेलां. समाधान तरी खंय मेळटा? खंय मेळटा? कोणाच्या आंगडी मेळटा? चार्ली आबाच्या आंगडी ब्रेड मेळटात, जाम मेळटा, बटर मेळटा. लायनालाच्या आंगडी हार्डवेअर संगती मेळटात. पाईप प्रितीच्या आंगडी इलेक्ट्रिकल गुड्स मेळटात. समाधान कोणाच्या आंगडी मेळटा? समाधान देवान आमचे भितरच घाल दवरला. आमी थंय पळयता खंय आहा समाधान, खंय आहा समाधान. समाधान भितर आम गोत्तुना. खांद्यार मोडो दवरून खांदो मोडो सोदतालो खंय, मोडो खंय आमचो, मोडो खंय मोडो खांद्यार. आमच्या भितरलें समाधान आमी सोदूंक शकना. एक मनशात आसा गोताय तुमकां, परमळ दिता. परमळ दिवची एक सुकणें आसा, कस्तुरी मृगा. समजे कस्तुरी मृगा परमळटा. ताका मात गोत्तुना परमळ खंय धांवन येता म्हणून. तें धांवता परमळटा. सगळ्यांक गोत्ता परमळ ताचें धांवून सूप जाता म्हण. त्याच प्रमाणे आमचें समाधान आमीच रुपीत करचें. लेखावरतो आशे कोणाचेर खंयच्याय वस्तूचेर आमी दवरल्यार, ती वस्त आमकां मेळना जाल्यार आमी आमचें समाधान होगडायता. आशे हे दुख्खाके कारणां म्हणटात. आशे सोडून सोडया. मांद्री आसा तितले पांय सोडया. मांद्रेचे की लांब पांय सोडल्यार थंड जाता. थंड जाल्यार पांयांक पिडा येता. पांयांक आयिल्ली पिडा सगळ्या कुडीक येता. त्या देखून म्हजें समाधान हांवें रुपीत करचें. समी जे समाधान सोडलां जाल्यार ते खंय म्हणी आसा तेच न्ही. हांव तुमकां समाधान सोडून येता म्हणटा सांगता, समाधान तुमकां दिता म्हणटा. दिल्लें तो परतून वरिना तर तें समाधान खंय गेलें? समाधान आमच्या थंय ताणें सोडून गेला तो. पूण तें सोदून काडूंक आमकां कळीत ना. आमकां टायम ना. आमकां त्या शेजारच्या कंपाउंडाचेरच दिश्ट. आमच्या कंपाउंडार आसलें थंड दिसना. ओ तांचें कशें आहा गे म्हणून, हांचें कशें आहा, तें समात घे, हें समात घे, तें मात पळोवचें. एक म्हातारी आशिल्ली. म्हातारी दुबळी, ल्हानशें गुडसूल. गुडसूलाक एक दार 2 जनेलां. आनी SVPचे भाव वचून तिका केदाळे पळयताले, कांय इल्लें दिताले.
हर एक फावटी तिचें कंप्लेंट. एक जनेल तिणें उक्तें दवरलें. त्या जनेलांतल्यान पळोवचें 5 वर्सां आदीं खाली गुडो आसलो, आतां 10 फ्लोर्साचे फ्लॅटां आयल्यान न्ही. म्हजें गुडसूल पळय 100 वर्सांचें तशेंच आसा, म्हज्या बापायच्या कालाचें. येणें पळय, हा कितलें सोबीत पार्क, बापूरबायचें. कितलो लोक थंयसर येता. म्हजें पळय गुडसूल, थाणी व्हडली व्हडली बांदली, हांगाच उरली न्ही. म्हातारेचें केदोळें तेंच आयलेलें हर एका SUPच्या संदे लागीं तेंच आयलेलें तेंच वक्काणें. एक दीस SUPचो संदो आयलो आनी म्हणालो, हळे टेन्शन करिनाका, आज तावन तुवें हें जनेल बंद करचें म्हणालो. आनी हें जनेल उक्तें करूंक ना, बंद कर, एक सील करून सोडलें. आज तुवें हें जनेल उक्तें करी जाय. आनी एक जनेल उक्तें केलें. तें जनेल तुजें समाधान नाश करता, ह्या जनेलांतल्यान पळय आसता म्हूण म्हणालो. आनी तिणें पळयतना कालें पळयलें तिणें, इचाकी ल्हान गुडसुलां सोमा मस्तूर घालूंक वस्तूर नतलेली नागडी भुरगीं, येदें व्हडलें पोट नाकांतल्यान देंवता. घराच्या बागलार कुंकडां, धाकटी धाकटी कुंकडां, थंयच पेटे, थंयच माजरां पुरा वट्टू खेळटात. नितळाय म्हणली 0. कंपाऊंडाक वॉल ना. सारकें एकी पाकें आशिल्लें घर दिसना, पूण लोक थंय आसा. आज तावन तूं हें जनेलांतल्यान पळय. आनी तिणें पळोवंक सुरू केलें. हा तिका समाधान भोगलें. येदोळ पर्यंत हांव ह्या जनेलांतल्यान पळयतलीं. म्हजें दृश्टीकोन अशें आसलें. ती बंद केलें, म्हजें दृश्टीकोन बदललें. आनी हांकां पळोवंक सुरू केलें. त्या दिसा तावन ती थंयसर घरान आतल्ली. सकाळीं उठोन कांय इल्लें रांदिल्लें आसल्यार व्हरून त्या भुरग्यांक व्हरून दिताली. तांचे सांगता बसून उलयताली, तांचे सांगता इल्लो वेळ खर्चिताली. आनी आतां तिका समाधान लाभलें. आनी तशेंच ती फाटीं आयली. हर एक दीस आतां समाधानान ती जियेली. ह्या देखून तिचें समाधान थंयच आसलें, पूण तिणें पळोवचें दृश्टीकोन सारकें नातलें. व्हडल्या मनशांकच पळोवचें आसलें, धाकट्या मनशांक ती पळयनातली. तांच्याकी कितल्या की हांव बरी न्ही म्हूण ती चिंतिनातली. तांकां पळोवन म्हाका कांय ना, म्हाका कांय ना, म्हाका कांय ना. हांकां पळयल्या उपरांत हांव तांच्याकी मस्त बरी आसा. देवान म्हाका समाधानेन जियोंक अवकाश करून दिला. आनी अशें तिच्या जिवितांत समाधान परत फाटीं आयलें. त्या देखून कोणाक समाधान ना पळया, तांणी दृश्टीकोन बदलूंक आसा, पळोवची रीत बदलूंक आसा. तांबडी चश्मा दवरून पळयशी जाल्यार सगळें तांबडें दिसता. 5वी चश्मा दवरल्यार सगळें 5वें दिसता. हळदुवें दुरात पळयल्यार हळदुवें दिसता. हळदुव्या रोगाच्या मनशां बरीं जाता. त्या देखून म्हजें दृश्टीकोन हांवें पयलें सारकें करचें. शांतीचो दूत पापा जुआंव पावल जाल्ल्या भशेन हांवेंय जावचें. सोमयान हाडलेली ती शांती ह्या संवसारी महिमा देवाक उंचरगी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. म्हजें मन बरें आसा जाल्यार शांती म्हाका मेळटली. ताणें हाडलेली शांती सोडून गेला तो, हांवें आसतना ती सोदून काडची. खंयसर आसा तें समाधान म्हजें थंय. खंयचें हांवें बदली जाय. हें बदलिल्यार समाधान येता गे, तें बदलिल्यार समाधान येता गे म्हणून म्हाकाच हांवें वरोवन पळय जाय. आनी त्या वेळार हांव एक समाधानाचें हातेर सांत फ्रांसीस आसिसान सांगलेलें जातलो या जातली. तशें जावच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागचें. करे बलिदान
तुझ्या बाबा भयणीनो आमचे हे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलं बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पवित्रच्या दवा सरस्वत देव म्हणून घेऊ. सरपदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुझ्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुझें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान येवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवन जिबेत आमकां धीर दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान वोस वाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजे स्तोते गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या दी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta so good purgatoria. Jesus, Jesus, जीवन
जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अकेप्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पुवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगे वोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकूळ तूं कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरे देवाच्या माय संगाती सांजुजे तिजो पोती बगेन दुमदुतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. क्रिस्तान आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र आसा, तुझे राज आमकां येव, तुजे कुशी सर्गात जाता तशेंच संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मागता तशें आमचे पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती आनी समाधान सदांकाल तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. शांतीचो आनी समाधानाचो रायकुंवर जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी सोमेस्तां सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरूंतल्यान बाब म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली. अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे, समाधान हाडटा म्हाका देवीक
मोचे लालेता तुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशीव तुझे बगत म्हाका मोच्या तऱ्या जिवा मोच्या तऱ्या जिवा काळीस मोचे लालेता तुका मोच्या मोगाळ देवा नाविशीव तुझे बगत म्हाका मोच्या तऱ्या जिवा मोच्या तऱ्या जिवा प्रार्थोया भोव मोगाळा बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो या कलत्या उंड्या आनी दाका वायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंचो सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळो अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं मिसाचें बलिदान संपलें वचून येयात सुवार्ता जियोंक आनी ती परगटूंक आनी शांती समाधानान जियोंक हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार प्रार्थोया श्रीगिंच्या बापा बगेन जुवां पावल दुसऱ्यांक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेठांनी समखूंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता ताणें पवित्र एवकारिस्त मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरये मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळू एकामेका बक्षून जियो आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां आमी मौन रावून देवान आमच्या जिवितांत जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत जेजून केल्ल्या सर्व बरेपणाक उगडास हाडया अर्घां पाठोवया वैयक्तीक जिवितान आमच्या कुटुंबान समाजेन जायतें बरेंपण आमकां जालां
सजून पावल दुसऱ्या लागीं आमी मागलेल्या वेळार ताणें जेजू लागीं बापा लागीं विनंती करून बरी भलायकी दिल्या, जायत्यांक कामां दिल्यात, दिसपडतो ग्रास, संतोश, समाधान, बरेंपण आमकां जोडून दिलां. हे सर्वां खातीर देवाक ह्या घडये आमी अर्घां दिवया. 3 कुटुंबांक तांकां राखल्या खातीर, तांचे मागणें आयकल्ल्या खातीर तीं देवाक अर्घां दितात. एका कुटुंबाच्या बरी भलायकी दिल्ल्याक आनी भुरग्यांक विशेशान बरें शिकप फावो केल्ल्याक अर्घां दितात. कामा खातीर आदल्या हप्त्यांत हांगासर मागल्लें आनी ताका काम मेळोन सोमारा दिसा कामाक जॉयन जाला ह्या खातीर ती देवाक अर्घां दितात. एग्जामांत पास केल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. तेका जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्याक काम दिता देवाक अर्घां दितात. आमची सर्व अर्घां उलय आनी तशेंच उपकार बावडूंची उतरां देवाक आमी सांगया. आनी ह्या मुखांत्र देवान आमचे ती आदारलेल्या सर्व बरेपणा अस्वर्यां खातीर देवाक वाकणणी स्तुती होगळाप दिवया. प्रार्थुया. भोव काकूळदारा बापा, बगेवन जो आमकां दुसऱ्याच्या देण्या पासून आनी ताच्या मिलांतेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिताव. तुजी देवी काकूळट आमी वर्णिताव. तुज्या मरिफांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिन वाचताव. ताचे परी भाग्यवंतपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हण मागताव. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. संजोवान पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आमा पसो देवा लागे विनंती कर. हे भाग्यवंत जोवान पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमोग कर. तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिवितांक प्रेरण जाव. आमी सदांच कुरसायल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन जायती मागणी ते सवा विणवण्यो घेवन आमी हांगासर आयल्या. ही जावन आसा घडी पवित्र घडी. आमचो पात्रोन सांता मुखांत्र जेजू लागीं बापा लागीं विनंती करची. आमची सर्व मागणी ते सावा ह्या घडी आमी भेटोवन दिवया. आमच्या बऱ्या भलायके खातीर आमचे सर्व दुखी पिडा शिडा जेजू गूण करून दी. आमच्या कुटुंबाच्यांक ह्या घडी हांगासर आमी भेटोवन दिवया. आमच्या संता मुखांत्र कुटुंबान शांत समाधान भलायकी संतोष राजी संदान सगळें बरेंपण जावच्याक आमची मागणी आमी भेटोवन दिवया. ते सवा हांगासर वाचता आसतना तांचे खातीर विशेश जावन आमी विनंती करच्याक हांव मागतां. घरांत एका कुटुंबान समाधान रुता करच्याक एकल्याक दिल्ले पयशे उडास नासतना पाटीन दिवंक ना ते बेगीनच उडास करून पाटी दिवच्या खातीर एग्रीगोल्डांत दवरले पयशे पाटी मेळच्याक पुता बरें काम आनी तशेंच सैरीक मेळोवंक आनी कुटुंबाक राखच्याक सांबाळच्याक हांगासर वावर भेटोवच्या सर्वांक राख आनी सांबाळ म्हणून दुवेचें थायरॉयड गूण जावंक आनी ताका भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक दोगां इंटरव्यू पास जावन USA विजा तांकां मेळच्याक पुताक बरें काम मेळच्याक दोगां जाणां मागतात. घरच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक काजर जावन 6 वर्सां जाल्ल्या काजरी जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक 21 वर्सांच्या भुरग्याचें टेन्शन पयस करच्याक एका दादल्याची हरण्याची पिडा गूण जावच्याक कुटुंबांतल्या हर एकल्या बरी भलायकी मेळच्याक एक अक्रिस्तांव जोडें काजर जावन 6 वर्सां जाल्यान भुरग्याच्या देण्या खातीर ती मागतात. भावांक बरी भलायकी बरी वाट आनी बरें काम मेळच्याक चेडवाक BSc एग्जामांत बरें अंक आनी पास जावच्याक एकल्याच्या किडण्यांतलो फातर वेचाक एका मोगाच्या मनशाक दिल्ले 3.5 लाख रुपये
बेगीनच पाटी दिवच्याक एका तरणाटो राग उणें जावन आनी ताज्या जिवाक कितेंच लुकसाण करचें करिनासतना रावूंक आनी कुटुंबान मोगान जियोंक आदार मागतात. एका जोड्याक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक चिरक्या भुरग्याच्या पोल्यार आसचो घाई गूण जावच्याक 20 वर्सांच्या चिरक्यान घरांत शांत समाधानेन जियोंक घरच्यांक कश्ट नाशें बरें उलोवचें आनी बरी साल समकण मागणाक हजार जावच्याक ताचें मन परिवर्तन जावच्याक. एका काजारी जोडी जिणेन संतुश्ट नांत विच्छेदन दिवंक मुखार सरल्यान तांणी बेगीनच राजी जावन एकामेका बगसून सांगातमाय मोगान जियोवच्याक ती आवय बापूय मागतात. 25 सेंस जागो विकून वेचाक एका अक्रिस्तांव जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक एका चेड्याची भलायकी पाटी मेळच्याक आकयक आनी तिच्या कुटुंबाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक इस्रायलाची विजा बेगीनच मेळच्याक बावोजीन कामाक वचोंक आनी घरांत समाधानेन जियोवच्या एकल्याचें ऑपरेशन सक्सेस जावन ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर दोगा भुरग्यांची कोंकली आनी सर्व तांची पिडां गूण जावच्या भयणीच्या आनी न्हवऱ्याचे थायरॉयड गूण जावच्याक 8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्या दोगांनी आमाल पियोणें सोडून जिणी बदलूच्याक बऱ्या मोलाक घर जागो विकून वेचाक नवें घर बांदचें येवजण जारी जावच्याक आसुल्लो जागो विकून वचून लोन जुनाच्या 15 तारखे भितर सेटल जावच्या एक घर काम मेळच्याक सर याजक आनी धर्मिकां पासत तांकां सर तेंते सवांतलें राखच्याक आनी देवाक विश्वासी जावन मरा पर्यंत मिसां वावर भेटोवच्याक बोल भलायकी मेळच्याक तोटाक येवची हस्त जायते विबाड करतात ती पयस वेचाक भुरग्यांक काम आनी बरो सांबाळ मेळच्याक पांय दूख गूण जावच्याक बी जाल्ल्या एका क्रिस्तांव तरणाट्याक पॅरलायज जाला बेगीनच जेजून आपडून ताका गूण करच्याक एका स्त्रियेच्या हाताक येवची सूज गूण जावच्याक विजा बेगी मेळच्या खातीर पियोण्या वरवीं कुटुंबान देसवाटल्यान पिवोणें सोडच्याक 3 कुटुंबांची मागतात आमाल पिवोणें सोडच्याक एकलो मागता बरी न्हीद पडच्या खातीर मागतात वाटेचे समस्ये बऱ्यान परिहार जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड्स बऱ्यान हाताक मेळच्याक भावां भयणींनी बरो संबंद दवरूच्याक एकल्याचो दोळो दूख दिश्ट सारकी दिसना ऑपरेशन जायचें म्हळ्यार ऑपरेशन नासतना दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावच्याक मागतात एका चेडवान मोबायलाच्या गुलामपणांतलें सुटोवन मागण्यांक आनी कुटुंबांत माया मोगान जियोवच्या घरा घोव बायलां मदें ना समाधान आसा समाधान रुता करच्याक एकल्याचें काम बऱ्यान चलोवंक आनी रिणांतलें सुटका मेळच्याक भुरग्यांक PR मेळोवंक आनी आगचें प्रॉब्लेम ऑपरेशन नासतना गूण जावंक आनी बऱ्या जिणये संगती ताका मेळच्याक नातरांक बरी भलायकी खासरी जिणयेन सूख संतोश मेळच्या हातपाय दूख गूण जावच्याक हातपाय मूय येवचे गूण जावच्याक कामाची इंटरव्यू जायच्या दिसा हांव राखून आसा ताका बेगीनच इंटरव्यू कॉल येवन इंटरव्यू पास जावन काम मेळच्याक एकल्याच्यो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावच्याक मुंदर सुनू तूं आमकां पाव येवकरिस्तसो आमकां कोरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शिकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व सांता भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूंक आमकां फोवो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं नमान बरी कृपेन बरलेले समतीचे संगता स्ट्रॅमित तुमचो देव आनी सदैवी फॉल जगसीचे जेजू विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक सादिन साथ आणि सदा सर्वथा आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आधार आणि रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सभे आसो सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक
कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाळ. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान चर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. दिल्ल्यांक तशेंच समृद्धोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आतां आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. हांव उपकार मागतां रेक्टर बापांक मानाच्यो वाती वांटच्याक. आयचें जेवण आमकां दान जावन दिलां. राजेश जुलियान मास्करेनस जुवांव पॉल दुसरो वाडो. जॉन आशा डिसोजा फ्रांसीस पयलो वाडो. साल्वादोर मार्सेलिन रोड्रिगस मणिपाल. स्टेला डिसोजा सवेरापुरा. विल्सन शर्ली डिसोजा नक्रे. बेबी रिवा आनी इवा डिसोजा नक्रे. जुलियाना मास्करेनस जुवांव पॉल दुसरो वाडो. लॉरेन्स डिसोजा बेंगलोर. अक्विला आनी जूड फेर्नांडीस मुंबय. दान दिल्ल्यांक जेवणाक आनी तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी जुवांव पॉल दुसऱ्याची उदंड आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. मोगाचेनो आयच्या मिसाचें पवित्र बलिदान भेटून प्रवचन दिल्ले आमचे रेक्टर बापांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच सर्व भक्तिकांचो उपकार हांव बावडता. तुमचेर उदंड मापान आमचो पात्रोन सान आशिर्वाद दिवं दी. राखून दी, सांबाळून दी, बरी भलायकी दिवं दी म्हणून आमी तुमच्या खातीर निरंतरी ह्या पवित्रार आमी मागता. आतां विगार बाब जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां आज एक वर्तें लिसांव शिकयलां. तें जावन आसा दाना पैकी वर्तें दान समाधान. तें हांवें आपणायचें. तें हांवें म्हजे थंयच आसा म्हणून समजून सोदून काडीचें म्हणून आज आमी घरा वचून आमचें समाधान खंय आसा गे म्हणून सोदतले हांव. आनी आमचें थंयच तें लिपोन आसा म्हूण समजतलें हांव. आनी आज हें मिसाचें बलिदान आनी नोवेन जाल्ल्या उपरांत आमी जेवणा तेवशीन वचोंक तयाराय करता. आमचे खातीर आसा केल्ल्या ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. हें जेवण जेवल्ली आमी घटायेन बरोन ह्या संवसारान जियोन आसतना पेल्याची सेवा, तांचे वयर हुस्को गरजेवंतांक पावचे सर्व शेगोण आमचे थंय रुपीत करूंक आमी प्रयत्न करतले. हांव सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी हांगासर असलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. Pagibon subang pagdusro Santo aduni kalamlo Ternatyang tu apurbayeso Kutmak tum badrasro Servang serman ballo Ternatyang tu apurbayeso Kutmak tum badrasro Servang serman ballo Going povisa beso Krista dar bukdong bulo dillo Eucharistan so moksi kailo Bhaktum bhagavad moryeso Sej going povisa beso Krista dar bukdong bulo dillo Eucharistan so moksi kailo Bhaktum bhagavad moryeso Bhagavad zuba paudusya Santo aduni kalamlo Karnatyam tu apurbayeso Kutmak tum badrasro Sarvang sarman vallo Kutmak tum badrasro Sarvang sarman vallo Krista so patlaw kरून प्रेरणतो Boksane sorcha kam adalsto Kutmane ek bor sorcha karanto Devi kakuti sobor bhakto Krista so patlaw kरून प्रेरणतो Boksane sorcha kam adalsto Kutmane ek bor sorcha karanto Kakuti sobor bhakto Bhagibon subang pagdusro Santo aduni kalamlo Ternatyang tu apurbayeso Kutmak tum badrasro Sarvang sarman vallo Ternatyang tu apurbayeso Kutmak tum badrasro Sarvang sarman vallo Mugalta soven Amkar mari आशीर्वादी वामका Pagyewan zuam Paul दुसऱ्या Pagyewan kusaचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन